राय आणि बोर्डा बॉर्डरी वयल्या कब्रिस्तानाचे डिमार्केशन आज परत स्थगित दवरचे पडले। बाउंड्री पॉइंट्स निश्चित करून फुडल्या सप्तकात डिमार्केशन करचे असे दोनूय गटांचे म्हणणे। देखून पालिकेच्या सर्वेयराक परत वचचो पडलो। पळयात पुराय खबर। गोगोळ संसड्या वयल्या नियोजित कब्रिस्ताना खातीर डिमार्केशन करपाचे असले, पूण राय आणि बोड्डेच्या थळाव्यांनी ताका विरोध केला। मडगांव नगरपालिकेन सर्वेक्षण करपाचे थारायले। राया चर्चीक ते विशीं कळीत केल्ले। दोन पंचायत वाठारांतल्या जमनीत ते जावपाचे आसा। देखून दोन्ही बाउंड्री पॉइंट स्पष्ट करात आणि मागीरच काम सुरू करात असे थारले। आयकात दोनूय गटांक। आज आमकां राया चर्चीक डिमार्केशनाचो नोटीस आयिल्लो, त्या पासत आमी हिंगा येयल्ले आनी ते डिमार्केशन करता म्हूण सांगले। पूण आमी इल्ले ऑब्जेक्ट करता कित्याक आमची बाउंड्री आनी तेंची बाउंड्री कॉमन बाउंड्री, बट दे ऑल्सो डोंट नो वेर द बाउंड्री इज। सो फर्स्ट ते आमी तांकां रिक्वेस्ट केलो ते बाउंड्री पॉइंट्स हाडा, देन ओनली वील अलाव यू टू एंटर। वी हॅव नो ऑब्जेक्शन एट ऑल for their demarcation, provided we and they know where the boundary points are, and then we should go ahead. So now what they said is that first they'll bring that points and then next week they'll be finalizing with the demarcation. Our land, the St. Joachim Chapel land, is a land which was given on lease by the Margaon Komdar, 16,000 and odd square meters. 16,044 was the exact square. So we don't have to do, it's not a part of the land acquired for Kabristan or burial grounds. So we are outside that part. So it was was given to us in 1989, somewhere in 89, heading over 34 years back. So I just want to make it clear that we are not our land, which is 50/2, is not a part of the acquired land. आणि हे आवर लेडी ऑफ स्नोज नाया चर्चीच्या अटर्नीचे म्हणणे। आयकात विलियम बारेटो। नोटीस येयलो, लेटर येयली की आमी प्रेजेंट आसपा जाय म्हणून डिमार्केशन करूयात म्हणून। हांव एज अ अटॉर्नी ऑफ पब्लिका इग्रेजा राया ही प्रॉपर्टी दिसता ती आमची रायची गोजीची। प्रॉब्लेम कितें जाली ना, डिमार्केशन आमकांय सारकी ना, ते म्हणटा डिमार्केशन केल्लें म्हणटा पयलें। आमी तेका म्हणलें डिमार्केशन सारकें जातो तुमी पळया, फातोर घायल्ले म्हणटा, फातोरूय कांय ना तिका। सो हांव कंटेंट इज दॅट आमगे हें आहा दॅट आमी प्रॉपर्टी वचोंक जाय, कित्याक आमकांय खबर ना, झाडांय कातरून दिना आमी, सारकी क्लॅरिटी जाली बगर। आज सर्वे करपा दिना ना, आमी प्रॉपर्टी भितर सरोंक दिना। आनी ताणेंय म्हणलां बोर्दा चॅपला तेंगेले प्रॉपर्टी हांव अलाव करना भितर सरपाक, आनी आमी एक झाडूय कातून दिना अनलेस सगळें क्लियर जालें बगर। गोवा 365 खातीर संदीप तुयेकार, जवाहर बर्वे आणि सानिका नागवेकार।